युती सरकारातले फुडारी सुदीन आणि विजय मेळे भाजपा अध्यक्ष अमित शहा मुख्यमंत्री पदाची सोर्त कोणाक अजून जावना निर्णय। पर्रीकार तेंडुलकर आणि खोलकाराचेर काढलो फोग। पार्सेकर मांद्रेकर आणि आर्लेकरान आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांक भाजपान घेतिल्ल्यान तिडकले। एटीएमांतल्यान पैसे काडटात, सावधान, गोंय पुलिसेची शिटकावणी। 24 ऑक्टोबराक एफसी गोवा झुजतली मुंबई सिटी वांगडा। उमळशिकेचो सामनो जातलो फातोड्डेच्या स्टेडियमार। आता खबरो विस्तारान पळोवया। 3 काँग्रेस आमदारांक भाजपात हाडले म्हण भाजपाच्या 3 वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी आपल्याच फुडाऱ्यांचेर फोग काढला। हे तिगूय जाण फाटले वेंचणुकेंत पडल्या आणि तांकां जाणी वडयले तेच आयज सत्तेत पावल्या, देखून ते चाळवल्या। हे तिगूय म्हळ्यार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आदलो सभापती राजेंद्र आर्लेकार आणि मंत्री दयानंद मांद्रेकार। काँग्रेसीच्या दयानंद सोपटेन मांद्र्या आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक उडयलो आणि आता सोपटेकच भाजपात हाडलो। म्हणल्यार आता सोपटे मांद्रेच्यान भाजपा उमेदवार म्हूण पोट वेंचणूक लढयतलो आणि पार्सेकार भायर। ताका लागून चाळवल्लो पार्सेकार पार्टीच्या सगळ्याच फुडाऱ्यांचेर तुटून पडला, खासा करून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, गोंयचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि गाभो समितीचो वांगडी दत्ता खोलकार। आणि हे सगळें जातकीर आता पक्षान पार्सेकाराक शुक्रारा मांद्रेच्या कार्यकर्त्यांचे बसकेक आपयला। व्यापक बैठक ताणें दवरल्या शुक्रार दीस सांजे 6 वरांचेर। तेका मात्र म्हाका ताणें आग्रहान सांगला की हांवें पूर्ण वेळ थंय बसूंक जाय म्हणून। आमचो अध्यक्ष सांगता अजून काँग्रेसचे 4-5 येवपाचे आसात म्हणून। म्हणजे कित्याक मडेक तुमी संघटना सांबाळटात, कोणय कोणा कडेन वयता, कोणय कोणा कडेन वता, ही वृत्ती ही गोंयच्या शब्दांत एक वागडो, गोंयच्या भाशेंत एक वेगळो शब्द आसा तो हांव वापरिना। आज म्हाजे कडेन फाल्यां ताच्या कडेन अजून 5 जाण येवपाचे आसात म्हणून निर्लज्जपणे सांगता आणि भारतीय जनता पक्षाची मेळिल्ली प्रतिश्ठा, मेळिल्लें स्थान एक एक करीत सोंपयत आसा। ताका मार्गदर्शन करणारे आनी डिक्टेशन करणारे 1-2-3 व्यक्ती आसात। ताणें इतलेंच शाणें जावचें। लक्ष्मीकांत पार्सेकार 7,500 मतांनी पडलो। अरे पप्पे, अशें म्हणणारो तूं केन्ना म्युनिसिपालिटीक तरी निवडून येवं शकलो काय? दत्ता खोलकारान हें लक्षांत दवरचें। हांव मनोहर बाब पर्रीकाराचेर उलयना, तो खूब आजारी आसा। ताणें सादारण 17-18 वर्सांत जो पक्ष वाडोवपाक जे तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा आनी ताणें जी प्रतिमा निर्माण केली ती म्हाका दिसता सरकार करून गेल्या 17-18 म्हयन्यान पूर्ण धुळीक लायली। लक्षांत अशें आयलें की ह्या काही जाणांचो डाव आसलो म्हाका राजकारणाचो क्लास करपाचो। हांवूच न्हय, म्हजे सारके अनेक जाण आसात। हांवें तेंची नांवां घेतलीं जाल्यार ते ब्लॅकलिस्टान वचूं शकता। राजेंद्र आर्लेकार आसा, दयानंद मांद्रेकार आसा, दामू नायक आसा, दिलीप परोळेकार आसात, किरण कांदोळकार आसात, गणेश गांवकार आसात, सुभाष फळदेसाय आसात आणि जेका लागून त्यांच्या विरोधात आयिल्लो मनीस जो आसा तो हेंचो घट मनीस। सरकाराक मानाचें स्थान सरकारान आणि जे कार्यकर्ते गेली अनेक वर्सां आमच्या बरोबर आसात तांकां कसपटा समान वागणूक भारतीय जनता पक्ष असल्या नालायक आणि क्षुद्र आणि कोत्या बुद्धीच्या लोकां खातीर ना। भारतीय जनता पक्ष स्वाभिमानी नागरिकांची फौज आसा। बस जालें, इट इज टू मच ना, तुमी जागे खाली करचे। आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक शिवोले गोवा फॉरवर्डाचो विनोद पालयेकारान उडयलो। आता भाजपाची युती सरकारात पालयेकार आसा मंत्री आणि मांद्रेकार बसला घरा। अजूनय दुसऱ्या पक्षातल्या आमदारांक पक्षात घेतात म्हणून ताचें चाळवलां। हांव पार्सेकाराकूय फोन केल्लो, अरे बाबा कितें चल्लां तुमच्या थंय मांद्र्या मतदारसंघात। पूण एकंदर लोकांची जी प्रक्रिया आहा पळय ती एकदम ह्या कालच्या एपिसोडाचेर अगेन्स्ट आहा। कार्यकर्त्यांक सांगूंक जाय, त्या कार्यकर्त्यांकूय जर तेणी विश्वास घेनासतना जर केला जाय जाल्यार
फाल्यां आमकांय कठीण जावंक शकता. कारण कित्याक आमकां फाल्यां ताका इलेक्शनाक तिकेट दिवन इलेक्शनाक उबो करून निवडून हाडूंक जाय. पूण कित्याक कोर कमिटीन हें डिसिजन जावंक ना. आनी जर डिसिजन जाल्लें जाल्यार हांव सांगपाचो ठामपणे. कित्याक सांगपाचो, अरे हेचें जर नांव येयल्लें सोपटेचें जाल्यार हांव निश्चित सांगपाचो, अरे जो मनीस पक्षाशीन गद्दारी करून पक्ष खंयच त्या सारके इलेक्शनाच्या तोंडार पक्ष सोडून गेलो. पेडण्या भाजपाच्या राजेंद्र आर्लेकराक मगोच्या बाबू आजगांवकारान उडयलो. आतां बाबू सरकारांत मंत्री आसा. काँग्रेसीच्या आमदारांक पक्षांत हाडपाची ही पद्दत आर्लेकराकय मान्य ना. आतां काँग्रेसींतल्या 2 आमदारांक आमी आमच्या पार्टेन भितर घेतले खरें, पण ताजे बद्दल आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रचंड नाराजी आसा. ही जी पद्दत आसा ती भारतीय जनता पार्टीची न्ही. हें कल्चर, ही संस्कृती आमची न्ही. अशा पद्दतीन पक्ष वाडप, अशा पद्दतीन सरकार टिकोवन दवरप हें आमी केन्ना करिनात, करूंक ना. आमचो प्रयत्न आसा, सगळे पार्टी आमचे वयर लिडर्स आसात तांचे कडेन उलोवंक अजून कितें अशा पद्दतीच्यो घटना हाचे फुडें जावंक जायना म्हणून आमचो प्रयत्न आसता. ह्या तिगांच्यो सविस्तर मुलाखती मुजरत पळयात ह्या खबराचित्रा उपरांत. मांद्रे आनी शिवोलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. एटीएम कार्ड वापरून तुम्ही तुमच्या बँक खात्यांतल्यान पयशे काडटा, तशें जाल्यार मातशी शादुरताय बाळगुची, नाजाल्यार एक दीस कपलार हात मारून घेवचो पडटलो. गोंय पुलिशेन शिटकावणी दिल्या. एटीएम वापरतना कसली खबरदारी घेवप, तशेंच स्किमर मशिनांतल्यान कार्ड डेटा कशी चोरता हे विशीं पुलिसेन माहिती दिली. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांच्या स्किमिंगाविशीं पुलीस महासंचालक मुक्तेश चंद्रान पत्रकारांक माहिती दिली. एटीएम मशिनात स्किमर बसोवन हे स्किमर्स लोकांच्या एटीएमांतल्यान पयशे काडटात. स्किमर बसयल्ल्या एटीएम मशिनात जेन्ना कार्ड स्वायप करतात तेन्ना तुमची माहिती आणि पिन नंबर कॉपी जाता. स्किमराक धाकटो पॉयंट कॅमेरा लायिल्लो आसता अशें चंद्रान सांगलें. एटीएम स्किमिंगाच्यो 12 केशी पुलिशेंत नोंद आसात. स्किमर कशें काम करतात आनी एटीएमांत वतकूच कितें जतनाय घेवपाक जाय हे विशीं कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन माहिती दिली. ATM scams comes in various form. This is one type of external device that is used by scammers to steal your card details. This is placed over official slot card and record your data. Be mindful to check if you are inserting your card in the original slot. Scammers also use wireless cameras to obtain your details. These are very small device and cleverly hidden anywhere. For example, here. Do not proceed with your transaction without covering your hand on the above the keypad before reading the PIN. Crime is called skimming of debit or credit card using certain machines, and there are certain devices and technologies used in this. In simple form, whenever anybody uses a debit or credit card in a ATM machine in which this skimmer has been fitted, all the details of his card are copied, and also the PIN number is captured by a small pinhole camera. The data and the PIN number, a duplicate card can be made, and using the PIN number the money can be withdrawn. In Goa we have already registered about 12 such cases, and a number of persons have been arrested. A large number of tourists come to Goa, and most of the times they are not careful about using the ATM card or checking whether there is a skimmer attached to the machine or not. So we want to educate the public, general public in Goa, and also the tourists about this skimming
device, and the most important thing is that whenever you are visiting any ATM or a machine, just check on the card inserting slot if there is a extra device which is attached. If you try to pull it, the extra thing will come out in your hand. If that device is attached, and also you can find out that there is a camera attached. If that is so, immediately inform Goa police and you can be rewarded 1000 rupees for discovery of such a device. And if based on this information we are able to catch the skimmer also, who will sometime later come to collect that device after he has collected all the details, then we may give that person a reward of 5000 rupees. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. भ्रष्टाचारात अग्रगण्य आशिल्ल्या काँग्रेसवाल्यांन भाजपात आपली दारां सताड उक्ती केल्या. भाजपा आता काँग्रेसूच जाल्या. आयराम गयारामची सर्कस फकत राजकीय सुवार्था खातीर, सत्तेचे खुर्चेक दसोन रावपा खातीर. गोवा सुरक्षा मंचान भाजपाक पिसडून काडला. हे आदी बीजेपीन काँग्रेसीचो माविन गुदिनो, पांडुरंग मडकयकार, प्रवीण झाटये आणि विश्वजीत राणेक भितर घेतिल्ले. आता सुभाष शिरोडकार आणि दयानंद सोपटेकूय काँग्रेसींतल्यान फोडून बीजेपीन आपणायला अशें जीएसएम म्हणटा. काँग्रेस पक्ष सोपोवपाची मोहीम तांच्यांनी जी चालू केली ती अजून पर्यंत चालू आसा. तांच्यांनी काँग्रेसींतले रेडीमेड वेगवेगळे उमेदवार आणि आमदार जे आसा जांकां तिकेटी दिवन आपल्या पक्षान हाडले. ज्या आमदारांचेर भ्रष्टाचाराचो तांच्यांनीच मनोहर पर्रीकरानूच ज्या मनशांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलेलो, ते भ्रष्टाचारात गुंतलेले आमदार दुसऱ्या पक्षांतले तांकांच तिकेटी दिवन परत पक्षान जे आसा ते आपल्या पक्षान हाडलेले आसात. पांडुरंग मडकयकर सारकिले, माविन गुदिनो सारकिले, विश्वजीत राणे सारकिले, प्रवीण झाटये, ज्यांची पूर्ण संस्कृती जी आसा ती काँग्रेस संस्कृती आसा. आणि काँग्रेस संस्कृती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ती काँग्रेस संस्कृती म्हणजे भ्रष्ट संस्कृती, ज्यांच्यांनी स्वार्था शिवाय दुसरो कितें उपायूच केलो ना. अशा संस्कृतीन वाडलेल्या लोकांक आपूण बरो पक्ष, पार्टी विथ अ डिफरन्स अशें म्हणणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी ह्या लोकांक आपल्या पक्षान घेवन कालचे जे सिच्युएशन जालें ते म्हणजे सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे अशा दोन काँग्रेस नेत्यांक तांच्यांनी घोडे बाजार हे करून भितून घेतले. गोवा सुरक्षा मंच हो एक गोंयच्या लोकां समोर पर्याय म्हणून फुडें येयल्लो आसा. आणि त्या खातीर हांव आव्हान करता सगळ्या लोकांक, सगळ्या गोंयकारांक की तांच्यांनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या वाटेन भक्कम उबे रावचें. आमची जशी कॅडर बेज संघटना उबी रावल्ली आसा ताचो एक भाग म्हणून फाल्यां दसरो शिमोल्लंघन करपाचें. तर ते दसरो ते दिवाळी पर्यंत आमची बूथ चलो अभियान नांवाची जी योजना आसा ती राबोवपाक सुरवात करतले आमी. पक्ष घटमूट करपा खातीर ते बूथ चलो अभियान राबयतले अशें आत्माराम म्हणटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेचो मांडवी न्हंयवयलो तिसरो पूल ह्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्या मेरेन पुराय जातलो. म्हणटकीर थारिल्ल्या प्रमाण नव्या वर्साच्या 26 तारखेक पुलाचें उक्तावण जावंक शकता. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळान म्हटलां. ह्या पुराय प्रकल्पाचेर सुमार 482 कोटी रुपया खर्च जाला. मांडवी न्हंयवयल्या तिसऱ्या पुलाचें काम 2014 सुरू जाल्लें. ह्या पुलाच्या कामाक सुमार 482 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा. सर्वेक गोंय सरकारान आपूण जावन पुलाच्या कामाक सुरवात केल्ली. उपरांत केंद्र सरकारान पुलाच्या खर्चाची अर्दी रक्कम दिवपाचें थारायल्लें. ह्या केबल पुलाची लांबाय 620 मीटर जाल्यार रुंदाय 21 मीटर आसा. पुलाची सगळीच लांबाय 5136 मीटर इतली आसा. आयज हें काम कंप्लीट जालां. आमचे हेतू आसा डिसेंबर लास्ट वीक म्हटल्यार ह्या मांडवी तिसऱ्या ब्रिजाचें काम कंप्लीट जावपाक जाय असो आमचे मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे मनोहरभाई पर्रीकराचें हें पयलींच्यान इंस्ट्रक्शन आसा. हो डिसेंबर म्हटल्यार हो ब्रीज जावपाक जाय.
आणि ह्या ब्रिजाक आमकां ऑलमोस्ट 4 करोड जवळ जवळ 472 करोड खर्च आयल्लो आसा आणि आमी हेजो ह्या ब्रिजाचो जवळ जवळ 82% आमी पेमेंट केल्लो आसा आणि ह्या ब्रिजाचे जवळ जवळ 91% काम फायनान्शियल जालें आसा. 91% काम जालां आणि खरेंच बरें दिसता आमच्या JSIDCचो स्टाफ ह्या कामा खातीर वावुरता, आपलो टायम मोलादीक टायम काडटा. आयज आमी सगळे जाण जमल्या पर्वरी आनी पणजे हांचे एक प्रकारचे मिलन करपाक. खंय तरी लास्ट आमचो ब्रिजाचो सेगमेंट जो पर्वरीचे दिशेन आयज चडटा ताच्या लागून ह्या पुलाचो गॅप कंप्लीट जावन कंटिन्युअस पर्वरीच्यान डायरेक्ट पणजे पर्यंत जवळ जवळ काम कंप्लीट जातलें. उर्वरीत काम म्हणजे 482 कोटीचो ब्रिज ताजें उर्वरीत काम हेंय बी डिसेंबर अखेर पर्यंत कंप्लीट जातलें आणि हो गोंयकाराच्या सेवे खातीर म्हाका दिसता जानेवारी पयलो नाल्यार दुसरो आठवडो हाजे पर्यंत आमच्या गोंयकाराच्या सेवे खातीर आनी राष्ट्रा कडेन हो अर्पण जातलो. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मुरगांव नगराध्यक्ष पदाची माळ निमणी कृतेश गांवकराच्या गळ्यांत पडली. पालिकेचो 50वो अध्यक्ष जावपाचो मान ताका मेळ्ळा. बुधवारा ही वेंचणूक जाली. विरोधी गटाच्या निलेश नावेलकाराक ताणें 13-12 मतांनी हारायलो. भेदभाव करिनासतना पालिकेची उदरगत करतलो अशें नवो नगराध्यक्ष सांगता. दीपक नायकान पावणे 3 वर्सां हें पद सांबाळे उपरांत आपल्याच गटांतल्या दुसऱ्या नगरसेवकाक संद दिवपा खातीर राजिनामो दिल्लो. मात भावना नाणुस्कार हांकां नगराध्यक्षपदाची संद मेळ्ळी. पूण 2च म्हयन्यां भितर तांच्याच गटांतल्या नगरसेवकांनी तिचेर अविस्वास दाखयलो. नगराध्यक्षपद रितें जाल्ल्यान मंगळारा दनपार मेरेन सत्ताधारी गटाचो कृतेश गांवकार, विरोधी गटाचो फेडरिक हेनरिक्स, नंदादीप रावत आणि निलेश नावेलकारान अर्ज दिल्ले. हांव आतां हांगा चेअरपर्सन बसला, हे 25 वार्डाचो चेअरपर्सन बसला. म्हणटकीर म्हाका कावन्सिलर लागना, म्हाका म्हाजें ज्युरिडिक्शन लागता, म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शन. आनी म्हाका लोकांचो घात करपाचो ना. म्हणटकीर हांव 25 वार्डाक काम करतलो. त्या फावटी आमी जो चेअरपर्सन केल्लो, इट वॉज अ कॉम्प्रमायज कॅन्डिडेट. इट इज नॉट दॅट शी इज अ लिडर एंड वी हॅव इलेक्टेड हर एज अ चेअरपर्सन. आतां ह्या फाटी आमी सगळ्यांनी 13 जाण एक येवन एक स्टेबिलिटी दवरपाक आनी डेव्हलपमेंट करपाक वास्कोचे म्हाका तेंच्यांनी इलेक्ट करून दिल्लो आसा. दे हॅव कॅप्ट फूल फेथ इन मी आनी हांव तेंचो विश्वासघात केन्नाच करपाना. हांव वास्कोचें काम करतलो आनी स्टेबिलिटी दवरतलो. हय 2 वर्सां हांव ना जाल्यार आमची स्टेबिलिटी जरी उरतली, आमचो ग्रुपांतलोच कोणी तरी आसतले. जर म्हाका दिसलें की आमच्या ग्रुपान जर आमचे कोणाक बसोवपाचें आसा जाल्यार हांव तांकां बसयतलो. बट द ग्रुप वील बी सेम. काम चालू आसता. लास्ट जेन्ना कावन्सील फॉर्म केल्लेले, ह्याच चेअरपर्सनान कावन्सील फॉर्म केल्लेले आनी रोखडेच विदीन नो टायम 2 म्हयन्यानूच तेंच्याच ग्रुपान तेंच्यांनीच मोशन मूव केलें. हांव एक रिक्वेस्ट करता, हे जे कावन्सील आहा एटलिस्ट वास्कोचें डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार जवळ जवळ मिनिमम 2 वर्सां बरे भशेन चलपाक जाय. आनी हांव चिंतता की हो जो चेअरपर्सन आहा तेणी बरे भशेन सगळ्यांची कामां करून वास्को फुडें व्हरपाक जाय. नाल्यार आनी एक 2 म्हयन्यान किंवा आनी 15 दिसान परतें मोशन मूव करून परतें तेंचे तेंच उडोवपाचें ना. आमी ऑपोजिशन म्हणून आसा आनी ऑपोजिशन इंटॅक्ट आहा. हांव आमचे जे ऑपोजिशन कावन्सिलर जे निलूक पडलेले आहा 12 वोट, जे स्टार्टींग पासून 12 आहा, अजुनूय 12 आसा. हांव तेंचें अभिनंदन करता की आमी इंटॅक्ट 12 जाण आसा. मडगांवचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकान निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम पळयलें. कृतेश गांवकाराक 13 जाल्यार निलेश नावेलकाराक 12 मतां पडिल्ल्याचें ताणें जाहीर केलें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एड्स एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशा कडेन पावता हें खरें, पूण एड्स जाल्ल्या मनशा कडेन उलयल्यार, ताच्या सांगातान जेवल्यार वा ताका वेंग मारल्यार एड्साचो प्रसार जायना. दोतोर मेलिसा डायसान म्हळां. नुव्या कार्मेल उच्च माध्यमीक विद्यालयात आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात ती उलयताली. HIV आणि एड्साचे बाबतींत जागृताय घडोवन हाडपा खातीर रेड रिबन क्लब आणि नुवेच्या कार्मेल उच्च माध्यमीक विद्यालयात अभिनय सादरीकरण सर्तीचे आयोजन केल्ले. ही सर्त कार्मेल उच्च माध्यमीक विद्यालयात जाली. एड्स कसो जाता हे विशीं डॉक्टर मेलिसा डायसान विद्यार्थ्यांक माहिती दिली. So it is only a human disease. It is going to spread from one infected human being to another.
Next fact is HIV spreads through direct transfer. The video will explain what direct transfer means, and it is just through three main body fluids, that is blood, sexual fluid and breast milk. So what does this mean? You won't get HIV from a handshake, from sharing a meal, from using the same toilet as a positive person. Third fact, activities which result in the spread of HIV, unsafe sexual practices, pregnancy from an infected mother to a baby, and sharing of infected needles in case of IV drug abuse or infected syringes in hospitals or infected blood. Prevention is better than cure. In fact, HIV till date has not found any cure for HIV, but we can prevent it definitely. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. गोयच्या पंगडाचो गोयच्या मैदानार खेळ पळोवपाची उमळशीक गोयच्या फुटबॉल मोगींक लागल्या. 24 ऑक्टोबराक फातोडेच्या नेहरू मैदानार FC गोवा आणि मुंबई सिटी हांचे मदीं सामनो जातलो. आदल्या दोन्ही सामन्या परस हो सामनो भोव महत्वाचो अशें FCचो मुखेल प्रशिक्षक सांगता. ह्या वर्सा FC गोवा पंगडांतल्यान कांय खेळगडे भायर सरले, पूण पंगडाक घटमूट करपाक जांची गरज आसा तांकां रिटेन केल्यात, तशेंच नवे खेळगडे घेतल्यात अशें लोबेरो म्हणटा. फाटल्या वर्सा केल्ल्यो चुको ते ह्या वर्सा सुदारतले. पयलेच मॅचीत नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडाड बरोबरीचेर समाधान मानिल्ल्या FC गोवान दुसरे मॅचीत चेन्नईन FCक 5-0 गोलान हरयल्लो. Lo importante no es quejarnos de cómo nos gustaría que fuera el calendario, sino adaptarnos a cómo es. I think it's very important not to complain about the way the calendar is, but more to adapt to the way that it's already been sort of given to us. Yes, it is true that there's been a large break in the due to the international calendar, but what is sort of more worrying is the fact that we're going to play a lot of games very close to each other in the next few weeks. So the job of the head coach is to maintain the level of the performance of the squad at as high as possible, and that's what we've been working towards the past few days, training and doing what we have been doing. Por lo tanto, no hay excusas de calendario. Tenemos que rendir al máximo nivel independientemente de las fechas. So therefore, no excuses from the calendar. Our aim is to perform to the best of our level as much as possible, regardless of what the calendar says. For the squad that we have, I think it's very good for what we are trying to achieve. It is true that a lot of important players have left the club, but I also think that there's been players who've come in who can help us benefit in the style of system that we play. A coach always has to work towards improving everything that he possibly can within his team. Para mejorar aspectos que el año pasado debíamos mejorar, evidentemente uno de ellos era el aspecto defensivo. From the aspects that you mentioned that we have to improve upon last year, one of the aspects clearly was the defense. And keeping that in mind, we've worked towards planning in such a way that we sort of address that issue in terms of how we build the squad as well as working with them on a day-to-day basis. So therefore, what we're going to try and do, which is something very difficult in my opinion, is try and score as many goals and achieve the numbers that we did last season in attack, but also at the same time maintain a defensive balance, because in truth the thing was that last year we conceded a lot of goals defensively. But always with the fact that we maintain the same idea. People always obsess about this clean sheet, but right now we're leaders in the table, having conceded 3 goals but having scored 5. Because we were capable of scoring those 5, we sit where we are. So the idea is to always keep that same style of play and play the way that we always have been. With regards to the first game, I'm not 100% happy with the result of the game, and also with certain phases in the game where I felt that taking everything into account, I felt that we lost 2 points rather than gained 1. We committed defensive errors which we need to improve upon. En el segundo partido estoy muy contento porque creo que ante un gran rival, el actual campeón, hicimos un gran partido, dominamos el juego prácticamente en todas las fases. In the second game against Chennai, I'm very happy with the way the team played because we were playing against the defending champions and we dominated the game in virtually almost all of the game. पहिले घरचे मॅची खातीर FC गोवाचे फॅन्स उमेदीन आसात. तांचे खातीर ही मॅच जिखपाचो ते यत्न करतले अशें सर्जिओन सांगले. What we have to try and do is hope that the fans are proud of their team and that they enjoy our style of playing. Y que sobre todo disfrute con lo más bonito de este deporte, que son las victorias. And hopefully they enjoy what is the most beautiful thing about this sport, which is the victories. I'm convinced that this year, with our people behind us, our fans behind us, and playing in our own stadium, will be very key in us achieving what we want to. Y creo que juntos podemos conseguir cosas muy importantes. And I think together we can achieve important things this year. बांबोळेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.